12 जण सुरला तरणाट्याचा खून जालो म्हणून शुक्रारा गावात वातावरण तापलें. किशोर आमोणकार या 36 वर्साच्या तरणाट्याची कूड ताच्या सुरलाच्या घरात सकाळी मेळ्ळी. ताचो खून जाला असो दुबाव लोक उक्तायतात. बिरेस्तारा राती कांय लोकांनी ताका घरा येवन मारपेट केल्ली. जो मेरेन हल्लो करप्यांक अटक जायना तो मेरेन कूड ताब्यात घेवप ना अशें लोकांनी थारायलां. सुरला बंद करपाची लोकांनी शिटकावणी दिल्या. हे केशींत पुलिसांनी राती उसरां किशोराच्या बायलेक ताब्यात घेतली. राती तेजे दोगी भयणी म्हाजे कडेन येयल्ल्यो की अशें जालें म्हणून की आपल्या भावाक मेवण्यान एक 3 जाण गुंड हाडले आनी तेज्यो 3 भयणी येयल्ल्यो आनी ते 3 मेळोन 2:30 सुमार भरपूर मारलो. इतको मारलो की ते दाणो तो मोडलो अशे पद्दतीन ताका मारलो आनी तोंडांसून जें ते रक्त व्हांवतालें तें चालूच आसलें. आनी त्या उपरांत ते हॉस्पिटलान व्हेलो. एका हॉस्पिटलान तेजें मेडिकल केलें. मेडिकल करून मागीर ताका पुलीस स्टेशनार कंप्लेंट केली. पुलीस स्टेशनार जेन्ना कंप्लेंट केली तेन्ना तेंच्यांनी फाल्यां यो म्हणून सांगलेलें. एक्चुअली पुलिसांनी तांकां इतको मार पळोवन मेडिकल आहा ते पळोवन एक्चुअली तांकां अरेस्ट करून दवरपाचें किंवा रातीच तांकां हाडपाचें अशें म्हाका दिसता की इतकें मारला ताका की रातभर ताका झेम पडोंक ना. आनी दुसरें म्हणजे तोंड तेजें सबंद सुजलेलें. म्हाका एक वेळ ती वयता आसतना तेणें धमकी दिल्ली की तुका कितें कुसोवन मारता आनी कितें अशें तेज्या मेवण्यान सांगलेलें की कुसोवन मारता म्हणून. पूण म्हाका दिसता सांगूं नजो न्हू तेंचें दार बी हेजें पोरनें एक वेळ तेंच्यांनी येवन बी राती मारला आसूंक शकता. पुलिसांनी सारकी इन्क्वायरी करची कित्याक असो भुरगो की गांवांत केन्ना कोणा कडेन केन्ना झगडोकूच ना, केन्ना कोणाक वाज ना, कसल्याच भानगडीक ना. आनी अशें घोव बायलेच्या प्रकरणान इतकें मरपा पर्यंत तेजी परिस्थिती येयली हें भयंकर वायट दिसलें आमकां. जे गुंड 3 जाण हाडलेले तांकां अरेस्ट जावपा जाय. तेजी जी मेवण्यो कोण येयल्ल्यो मेवणो येयल्लो, मेवण्यान 3 आनी एक्स्ट्रा हाडलेले ताका मारपाक. म्हणजे तेंचें प्लॅनिंग आसलें की ताका कालूच मारपाचो. कोणूच ना घरा कडेन. आनी एक चुलती आसली ती मागीर पांयां पडली. ते गुणे उखलले तिचे घालपाक. अमर ज्ञानेश्वर गांवकार. एक्चुअली तेंचे पयलीं येवन केला कर्म ती दोशी आसात आनी त्याच कारणाक लागून मेला तो. आनी गांवचे आनी जर तांकां अरेस्ट जायना जाल्यार गांवच्या लोकांचें डिसिजन आहा की तेंच्या घरा कडेन शिरगांवा पर्यंत आमची बॉडी व्हरपाची तयारी आसा. थंय पर्यंत आमी व्हरोंक शकता आनी व्हरतले सारकी एक्शन घेनाला. आनी तांकां जे येयल्ली तितक्याकूय अरेस्ट जाल्यार आमी बॉडी घेवचे ना. हें आमचें फायनल हें गांवचें डिसिजन. जिकता घरान न्हू हांवें कितें जाणा इतलें घरान येयल्या म्हणून आनी आमची म्हाजे कडेन काडटा भायर. इतक्यान येयलो तो लागली ताका मारूंक बरोवन हांव गेलें हांगा बूट मारून मारता आमी आयकलाय म्हणून बुणे पळय गेले न्हू म्हाका धुकून मारलें गोंडीर काडून आनी शेवट अशें दारें उडयलें म्हाका. आनी कमर दुखता आतां. उबो रावता थंय तेजे मेवणो वाकून तेणी एक थापाट मारलें. थापाट मारिना फुडें दुसरे गेले तोणके बिणके हे करून आनी ताका हें केलो असो गळ्याक घटलो आनी फाटसून तेजेर तोडके मारीत रावलो. वांगडाच तेजेर रागात थंय सुरवात. आनी मागीर ती बायल तेजी सगळी ताका हें केली आनी घेवन गेली भुरग्यांक. ज्या फामिलीक आपल्या बापायन वयर काडली त्या संगीता परबाच्या फामिलीन भाजपाक तेंको दिलो म्हणून आपल्याक खूब वायट दिसता अशी खंत भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन मांद्र्या प्रचार सभेत उलयतना जाहीरपणान उक्तायली. भाजपाक परिवर्तन यात्रा काडपाची कसलोच अधिकार ना अशें विश्वजीत म्हणटा. जेन्ना मुख्यमंत्री आसलो तेन्ना प्री एम्प्लॉयमेंट स्थापन जाल्लें गोंय राज्यांत जे खंयच्याच राज्यांत नासलें. आयज पर्यंत त्या भुरग्यांक परमनंट करपाचें सरकार पावलें ना. गोवा कॉन्ट्रॅक्ट लेबर सोसायटी स्थापन केली जेजो अध्यक्ष आसलो मनोहर पर्रीकर. आयज पर्यंत ते भुरगे ओव्हरेज जावन गेले पूण तांकां रेग्युलायज करपाक प्रयत्न करूं ना. मनोहर पर्रीकर आयज पर्यंत त्या गोवा कॉन्ट्रॅक्ट लेबर सोसायटीचो चेअरमन आसा. फॅमिलींत म्हाज्या वडिलांनीच वयर हाडलेली आनी आयज तिका जर हे आसलें जर काम करपाक लोकां खातीर खंयच्या मनशा कडेन वचून लोकांक सोडटा जेणी पाड घातलेले आसा मांद्रे पण असल्या गोष्टी ह्या मनशाकडे ज्यांनी मांद्रे मतदारसंघात रोजगारच्या संबंधी विकासावर काहीच करू ना थंय वचून सांगलेले आसा जॉईन जाय म्हणून लोकांक कोणाच्या तोंडार वचून सोडल्या हे लोकांनी विचार करूंक जाय. त्या फॅमिली काय आपुणूच वयर सरूंक ना. म्हाजे वडील हांगा मांद्रे येताले गोपाळ पासून आयज पर्यंत तिका बी आमदार साहेबांनी नॉमिनेट केल्लो आनी तिका जाय तेन्ना तिकीट दिली. स्वताच्या मंत्रिमंडळात मंत्री आसली म्हणून हांव तिचेर चड टिका करूंक सोदिना की हांव ल्हानपणाचेर तिका पळयलो आसा. पूण तिणें एक चूक केल्ली आसा. लक्ष्मीकांत पार्सेकरांचे टिका करताले लोक आयज लक्ष्मीकांत पार्सेकरांक विरोधात आसा कारण त्यांनी विकास करूंक ना, त्यांनी रोजगार दिवंक ना. हे भारतीय जनता पक्षाक अधिकार ना ह्या मांद्रे मतदारसंघात काय सत्तरीवर परिवर्तन यात्रा काडपाक. परिवर्तन कसलो परिवर्तन? जेन्ना तुम्ही विकास करूंक ना सत्ता आसतना तुम्ही लोकांचे परिवर्तन कितें करतले? आयज काँग्रेस पक्षाचो कसलोय रिपोर्ट काडा 20-21 सीट सहज येता. पूण ह्याच खातीर परत मांद्रे मतदारसंघात त्रास कित्याक जाला कित्याक विरोधी पक्षाचो नेता हांगा निवडून येता आनी विरोधी पार्टीचो आमदार हांगा निवडून येता. जर विकास जावंक जाय तर म्हाका तरी दिसता की लोकांनी आयज आमच्या दयानंद सुखदेव वांगडा रावचो. कोणाचें रेशन वाटलें कोणाचें आनी कितें केलें म्हणून लोकां भरची ना.
दिसले आसा आनी सगळ्यांक खबर आसा की हांवें 70चे उदरगत न्हू 70चे खऱ्या अर्थान आमी परिवर्तन केल्लें आसा. कोर्टात आशिल्ल्या माध्यमाच्या प्रस्नाचेर कोर्टूच कितें तो निर्णय दितले. भाजपान तांची भुमिका स्पश्ट करून कांयच साध्य जावपाचें ना अशें भाजपाचो विल्फ्रेड मिश्किता म्हणटा. मडगांवात दम नाशिल्ल्या उमेदवाराक उबो केला अशें म्हणप्याक दामू नायकांनी जाप दिल्या. ज्या वेळाचेर आमी जेन्ना सगळे विचार केलो त्या वेळाचेर हे एक जर कॅन्डिडेट घालो जाल्यार तातूंतल्यान मोठें कितें करपाक शकतले अशें ना. हें सगळें डिस्कशन केल्या नंतर आमी एक आज कन्क्लुजनाक अशें आयिल्लें आसा. भारतीय जनता पार्टीचो जो कॅन्डिडेट जो आसा श्री गोविंद पर्वतकर जो आसा ताका सगळे जाणांनी म्हणजे अनकंडिशनल अशें जे सपोर्ट जे आसा हे आमी युनायटेड पर्वरकरांच्या वतीन आमी डिक्लेअर केल्लो आसा. आज जे आसा आज आमची स्ट्रेंथ आसा युनायटेड पर्वरकर एक स्ट्रेंथ आसा. आज पेनादी फ्रांस पंचायतींतले मेजॉरिटी पंचायत मेंबर्स युनायटेड पर्वरकरा बरोबर आसा. सालादोर दुमून पंचायतीचो 6 पंचायत मेंबर जे आसा हे आमचे बरोबर आसा. सुकूर पंचायत जे आसा हे सगळे पंचायत मेंबर प्लस वेगवेगळे संस्थाचे पदाधिकारी जे आसा हे सगळे जाण मेळून आमी ठरयल्लें आसा की आज जो उमेदवार आसा म्हणजे गोविंद पर्वतकर असो कॅन्डिडेट आसा त्याचेर तसो डाग ना. आमची कोर कमिटी मेळ्ळी, ग्रूप मेळ्ळो आनी आमकां दिसलां की पर्वतकारा कडेन विनिबिलिटी आहा आनी त्या पार्टीचो मॅनिफेस्टो कडेन पर्वरचें डेव्हलपमेंट आसा म्हणून आमी अनकंडिशनल सपोर्ट दिल्लो आहा. आमी वेगवेगळ्या पार्टीचे वेगवेगळ्या संस्थांचे आमचें एफिलिएशन आमचे पेरंट बॉडींक उरता. हांव काँग्रेसमॅन, आय रिमेन अ काँग्रेसमॅन, पूण ह्या इलेक्शनाक पर्वरचो हेतू पळोवन आमचो फूल पाठिंबो गोविंद पर्वतकार आनी तेजे पार्टीक आनी आमकां तशेंच जशें तो निवडून येवन आनी दीस बरें येवन तर तांचो सरकार जालो आमी तेंचे कडेन आश्वासन मागलेलें आहा की जे तुमी पर्वरी खातीर विचार करतले ते सार्वजनीक विचार आसचेना, खास पर्वरी मतदारसंघा खातीर आसतले. पॉलिटिकल एक वातावरण तयार करप अशें काही लोक वातावरण तयार करतात आनी तातूंत भितर कॅन्डिडेट वीक आसा, फिक्सिंग असले कितें कितें नाना आरोप करतात. म्हाका सांगपाक खोस दिसता की मडगांवकारांचो पूर्णपणे तेको रुपेश मातमीक आसा आनी हळू हळू सगळे एकजुटीन एकनेटान भारतीय जनता पार्टी खातीर काम करतात आनी मडगांवचो हो जो सीट आसा तो सीट जिखपा खातीर आमकां जे आशादायी चित्र आशिल्लें तें वचून आतां पक्के जाल्लें आसा. On earth, forget about BJP. No sane person on earth can be against English. And BJP has never said they are against English. All that BJP has said time and again is that they subscribe and adhere to the universal principles of education in mother tongue. Now, your question is whether we will reverse the decision of the government. The very fact that decision of the government was ambiguous, it is been hanging in the High Court of Goa. So unless and until we see the legality of the decision, I don't think it's right for anybody to say whether we will reverse the decision, because the decision itself is wrong. A decision which is wrong cannot be reversed. It gets automatically reversed. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.